कुळ मुणकार कायदो दुरुस्ती विधेयक सरकारान आसा तशें फाटीं घेवचें म्हूण काँग्रेसीन मागला। आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप कायदो दुरुस्तीचेर मिडियाकडेन उलयलो। कायद्यांतली दुरुस्ती कुळ मुणकारांक माल पडटली। सरकार मुणकारांक कोर्टा मुखार उबे करूंक सोदता। ते शिवाय जमीन नावार करून घेवंक कुळ आनी मुणकारांक 3 वर्सां भितर दावो करचो पडटलो। अर्ज केलो ना जाल्यार जमनीचें कितें ते विधेयकांत स्पश्ट ना म्हूण खलपान मुद्दे काडल्यात। Government has totally given up its responsibility towards the tenants and the farms, and the government has pushed the tenants into the civil courts. Number two, they have put a sunset clause there where they say that the tenants have to approach within a specified period of 3 years without specifying what will happen to that tenant's rights, what will happen to the land cultivated by him, where the land will go. Will it go back to the owners or to the government or whoever? That has not been specified. So therefore the demand is that these provisions, or rather this amendment bill 20 of 14, the new act which has been passed, be in the first instance withdrawn. The government must impose upon itself a sunset clause, not on the tenants. Impose a sunset clause upon itself and say that they are going to complete these formalities of vesting those lands properly in the tenants within a time frame. पेडणेच्या शेतकारांची पहिलीच मोपा विमानतळाक जमीन गेल्या। तातूंत आता कन्व्हेन्शन सेंटर हाडून आनीक जमीन घेवन शेता भाटां काबार करची न्ही म्हूण पेडणेकार मागतात। पेडणे, खाजणे आनी वारखंड गांवांतल्या मेळून सुमार 50 लाख चौखण मीटर सुवातेर हे कन्व्हेन्शन सेंटर बांदपाचो सरकाराचो प्लान आसा। जमनीर काजूंचो दोंगर आसा। कन्व्हेन्शन सेंटराक जमीन घेतल्यार काजू वतल्यो म्हूण शेतकार काचाबूल जाल्यात। जमीन म्हणटा जो आमचो वासुदेव देशप्रभू जेणी आमचे जमनी कडेन बोटां दाखयल्ली आसा, ते जमनीत आमची वैयक्तीक जवळ 500 ते 700 काजूची बरी लागती झाडां आसा, तेच्या पासून आमकां बरें पैकी उत्पन्न मेळटा। आणि ही जर जमीन गेली जाल्यार आम्ही सारखे टोटली हेल्पलेस अशें जावंक शकता। 23 लाख स्क्वेअर मीटर गेलेले पेड वारखंड गावाची मोपा एअरपोर्टा इतको आहा। हेतून जे साधारण 40% लोक हेतून आमचे वारखंड गावाचे लॉस जाल्लेले आहात। 90% लोकांक अजिबात एक पैसो मेळांक ना। गव्हर्मेंटान सगळं आपण एकवार करून गव्हर्मेंटाच्या ताब्यात घेतला, पण लोकांचो हेतून जाणून काय गमना तेंच्यांनी 260 लोकांक लॉस जाल्लेलो आहा। एक वाटे मोपा एअरपोर्टा आणि एक हो जो प्लान जो आला तो बरोबर न्हू। आणि आयज जो ह्यो प्रकल्प राबोवंक सोदतात ते आयज म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांत प्रत्येकाचे खंय ना खंय तरी थोडे एक 10,000चे उत्पन्न त्या काजी फाटल्यान जाता। म्हणजे आयज बक्षात जाल्यार हे म्हागायच्या हेतून बक्षात जाल्यार 10,000 पगार गेल्ले भितरल्याक सुद्धा एक काहीतरी घेतलो जाल्यार घेवपाक जायना। कंप्लीट ह्या जागेत काजू बागा आहा। हे काजू बागायतीन जवळजवळ आमचे लोक 6 महिने पोट भरतात। त्या उत्पन्न 6 महिने जवळजवळ पोट भरतात। त्यामुळे ही जी जागा आहे ती सोडून गव्हर्नमेंटान दुसरे खंय तरी करता, आमचं ते हे ना, पण आमची जागा सोडूची। घेऊ एक विराम।